प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन 2014चे लोकसभा वेंचणुके उपरांत चालू संसदेतले पयले मोठे आनी 2019च्या लोकसभेचे इलेक्शना पयलीं घडये निमणो मोठो मंत्रिमंडळ विस्तार केलो। 13 जाणांचो आयतारा सकाळीं सोपूत विधी जालो। तातूंत 9 नवी तोंडां उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश आनी कर्नाटकांतले खासदार तशेंच दोगा प्रशासकीय सेवेंतल्या अधिकाऱ्यांक मंत्रिमंडळांत घेतल्यात। नवे मंत्री आसात ते अशे आर.के. सिंग बिहारचो, सत्यपाल सिंह उत्तर प्रदेशचो, वीरेंद्र कुमार मध्य प्रदेशाचो, शिवप्रताप शुक्ल उत्तर प्रदेशाचो, गजेंद्र सिंह शेखावत राजस्थानाचो, के.जे. अल्फोन्सो प्रशासकीय अधिकारी, अनंत कुमार हेगडे कर्नाटकाचो, अश्विनी कुमार चौबे बिहारचो, हरदीप सिंह पुरी प्रशासकीय अधिकारी। 4 मिनिस्टर ऑफ स्टेट वा खात्यांचो स्वतंत्र कारभार सांबाळपी मंत्र्यांक कॅबिनेट मंत्री म्हूण प्रमोशनूय दिलां। पियुष गोयलाक रेल्वे आनी कोळसो खातें मेळ्ळां। धर्मेंद्र प्रधानाक पेट्रोलियम आनी स्कील डेव्हलपमेंट, निर्मला सीतारामन नवी रक्षा मंत्री, मुख्तार अब्बास नक्वी अल्पसंख्याक वेव्हार। 2019त लोकसभेचें इलेक्शन येता ते पयलीं घडये हो मोदी मंत्रिमंडळाचो निमणो मोठो मंत्रिमंडळ विस्तार म्हूण राजकी चर्चा। पर्रीकाराचेर रक्षा मंत्रालय निर्मला सीतारामनाक, प्रभूची रेल्वे काडून गोयलाक दिल्या, प्रभूक कॉमर्स आनी उद्देग मंत्रालय दिलां। नितीन गडकरीक येरादारी आनी हायवे बरोबर उमा भारतीचें नमामी गंगे मंत्रालय दिलां। नरेंद्र सिंह तोमराक मायन्स आनी ग्रामीण विकास। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।